आयज नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय आसा एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण. मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितान एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पालतालो. एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव बेश्टी सादी आनी पोलकी उतरां न्हय, पूण ती खरेपणी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडलोली दिसतात. एकचार म्हणल्यार सामान्य वांटप वो सगल्यांक वांटेकार जावंक मेळटा. हातूंत भावपण भागेलीपण दिसून येता. भागीदार जावंक म्हणल्यार तुका आनी म्हाका सगल्यांक वांटो आसा. मिसांव म्हणल्यार मुखार सरप आनी धाडलोलो जावप. ती वाट कशी ती ताकूंक आमकां सगल्यांक खेरीत आपोवणें आसा. आमकांच विसरून आमी आमचे इगोर्जे भायर सरून आमच्यो चाली आमच्यो फुटी आनी वेगळोचाराची वागणूक, आमच्यो बोडायो आनी जबरदस्त्यो, द्वेस आनी हिंसा नपयत करूंक वावरूंक जाय. मानेवंत आग्नेल पिलाचे संस्थेच्या वांगड्या मदें समुदायिक जिवीत जियेलो आनी सगल्यांक एक नमुनो जालो. मिशनरी पाद्री जावन ताणें बागेलीपणाच्या मनान आनी आपल्या लोकांच्या बागेलीपणान सेवा केली. तो आपल्या कार्याक लागलोलो जावन प्रेरणीक शेरमाव करपी, कुमसारां आयकुपी आनी आत्मीक मार्गदर्शन दिवपी जावन सगल्यांची सेवा केली. ह्या सगल्या आपल्या सेवेच्या कामान तो देवाची खुशी करूंक वावुरलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. ह्या मिसाची इतेसावा स्विझल
सिल्मन आनी शनाया कायादो हांकां बरी भलायकी मागता. मानवेल कायादो नेवरा. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता. ब्राज फेर्नांडीस पोर्वोरी. फामिलीक बरी भलायकी मागता. जॉसलिनो रिबेलो आनी फामील सेरावली. फामिलीक बरी भलायकी मागता. फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस बेनावली. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता. जोकी आनी माग्रिडा वाज नागवा वेर्ना. शेरोना हगाय आनी ग्रेस हांकां बरी भलायकी मागता. मॅरी डिमेलो आगासाय. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता. आफोन्सो मेंडीस कुर्तोरी. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता. एंथनी पाचेको केपें. फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता. मार्ता जॉर्ज आगासाय. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता. अनोज आनी लिना सारजोरा. दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता. एना मारिया आनी क्रिस्पिनो डायस सांताक्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता. जुलियाना अरावजो सांताक्रूज. दिनवासनेचें मीस पेटयता. आलिशा आनी रॉक गॉयस कोलवा. दिनवासनेचें मीस पेटयता. फ्रेझर आनी शियोमा डिसोजा कांदोलीम. फामिलीक बरी भलायकी मागता. इनासियो वेल्स आगासाय. मानेवंत आग्नेलाच्या मुजतीन स्टेनो रेबेलोक पिडेंतलो पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागता. मोना कार्दोजो कोर्तालीम. सिडनी फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. आनिता फेर्नांडीस वास्को. मारिया रुझेल पेरेरा हाका बरी भलायकी मागता. मार्ता डायस बातीम. युलिया आनी युआन हांकां बरी भलायकी मागता. फ्रांसिस्को आनी फ्रांसिस्का रिवोना. बरी भलायकी मागता. सिल्वेरा फॅमिली आगासाय. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आयिल्ले आसात. पाट्रियाकल सेमिनरी ऑफ राशल हातूंतले पाद्री आनी सेमिनारिस्ट. मानेवंत आग्नेलान आपली निमणी वर्सां रासोलचे सेमिनरींत काडले आनी थंयसरूच तो देवा आधीन जालो. आमचो उनुनीत योखार सेमिनरीच्या रेतुराक पाद्री दोनातो रॉड्रिगीस, सगल्या पाद्री भावांक आनी सेमिनारिस्तांक मानेवंत आग्नेलाच्या उद्देशी तुमकां जायते उपकार, आशिर्वाद आनी प्रेरणा मेळो म्हूण आमची मागणी. बेतूल दावन इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ह्या फिरगोजेची फिरगोजकारां आपल्या पाद विगार पाद्री फिलीप नेरी हाच्या सांगाता रोमार काडून ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचेय पासत आमी ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवी आसूं. आयज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार, मिसांव आनी सोभागेलीपण फिक्रीन पालपी. आमच्या समाजांत केल्ल्यो फुटी आनी वेगळोजार आसुनूय कसलीच भिरांत दोरी नासतना पवित्र सोबेंत आनी संवसारांत एकचार, मिसांव आनी सोभागेलीपण हाचो संस्कार जावं एकवटा खातीर वावरूंक आमकां आपयल्यात. हें कार्य आमी शांती पावोवंक देवाची कृपा मागुया. आयज धर्म परगोटणेच्या वावरा खातीर वो मिसांवां खातीर भेटयलोल्या दिसा धर्म परगोटणेच्या वावरांत दर एका क्रिस्ती भावा भयणीन मिसोळ जावंक आनी मिशनरी वावर नेट्टान फुडें व्हरूंक देवाची मोजत ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही कल्पना मनान दवरून ज्या कल्पनांनी जें कितें आमकां मेळ्ळां तें आमच्या जिवितांत आमी लावूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. रायतूरची सेमिनार पाद्री आनीक सेमिनारिस्ट तुमचे बरोबर ही मिसाची भेट भेटयतात. आमचे खातीर तुमी मागचें म्हूण आमी मागता. जो वावर देवान आमकां दिल्लो आसा, सोडवणीचो वावर, हो वावर आमी मोगान आनी फिकिरीन करूंक आमकां तुमी देवाची कृपा मागची. आमच्या पिलारच्या संस्थेच्या वांगड्यांक क्रीत भाशेन आमी दिनवासता. ताणें आमकां दिल्ले संदे खातीर तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आमी सुभाम आशिर्वाद मागता. तुमा समेस्तां खातीरूय आमी ह्या मिसांत क्रीत भाशेन मागतल्यो. आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळे आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवाचें बोगसणें मागुया. कोणूय मनशाक आमी दुखयल्यान जाल्यार तांचोय उगडास करून तांचेय लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वपूत विधार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपूत विधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकलूत खोर, क्रिस्ता काकलूत खोर, सुम्या काकलूत खोर. आमची दर एकल्याची खासगी इंते सवा देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, संस्काराचो आनी संवसाराचो खरो उजवाड जावंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. मनशांच्या काळजांनी स्वताचें बी ओपूंक तुवें बासायलोल्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. भावार्थ मानून घेवंक तांची काळजां तो उगडू. पवित्र स्नाना वरवीं सगल्यांक नवो जल्म मेळूं आनी ती तुजे एकेच पुरजेचे
सांदे जावंक पावूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या सांगाता जियेता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें भावानो भयणानो विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात आनी काळजां वळखतात ह्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना म्हणटूच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगल्या कुणांची आनी विजमितांची खबर सांगताले ते आख्खे सोबेन आयकली तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें भावा भयणानो मोचें आयकात आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशां मदली एक पर्जा सुरवातेक तावन विंचून काडूंक देवाची खोशी जाल्ली आनी हें प्रवाद्याचें उतरां प्रमाणें सारकें आसा कित्याक अशें बरयलोलें आसा ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तुंबू नव्यान ताणटलो तो हांव गोठाणांतलो उबो करतलों आनी नव्यान बांदतलों तेन्ना सगलीं मनशां सोर्वेस्पराक सोडटलीं म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सोर्व राष्ट्रां जाणें जायत्या काला तावन हें कोळीत केलां तोच सोर्वेस्पोर अशें सांगता म्हणटूच म्हजें मत अशें देवाशी परतून येतात त्या विदेशाचें जिवीत आमी आवगोड करचें न्हय पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटून बोश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मोनजातीचें मांस आनी रोगोत खावचें न्हय इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची कारण सगल्या शारांनी मोइसेसाची सुमूर्त परगट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात देवाचें उतर हें आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सगल्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां सगलीं आमी म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां परमेश्वराच्या मानांक गितां गायनाक घोडात वयर काडाक नांव देवाचें परगुटाक तारोन ताचें जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात ताणें ती केल्या संवसार नितीची ताची राजवट जबाब
सगळ्या पोरसांक पडोयात देवाची कौतीक विस्मितां. शुभ वर्तमानांक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाल भावा भयणांनो, आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी 6व्या दिसाक आमी असो विशय घेतला. मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितान एकचार मिसांव आनी सौभाग्यलीपण फिकेरीन पाळपी. फाटल्या कांय म्हयन्यांत आमी जायते पावटी एकचार, सौभाग्यलीपण आनी मिसांव हाचे विशीं आमी आयकलां. ऑक्टोबराचे 10 तारखेर 2021 वर्सा पाप साहेब फ्रांसिसान सिनडल चर्च एकचार, सौभाग्यलीपण आनी मिसांव, परिक्षोदीक सभा एकचार, सौभाग्यलीपण आनी मिसांव ह्या माताड्या काळ बिस्माचे परिक्षोदीक उक्तावणी दिली आनी 2 वर्सां वेगवेगळे मळार तयारी केल्या उपरांत गेल्ल्या म्हयन्यांत ऑक्टोबराचे आख्ख्या म्हयन्यांत ह्याच विशयाचेर एकचार, सौभाग्यलीपण आनी मिसांव हाचेर खोलायेन बिस्मांनी आनी पवित्र सभेच्या प्रतिनिधींनी वातिकान शारांत नियाळ केलो. ही परिशदीक सभा आपोवपाक पाप साहेब फ्रांसिसाचो मुखेल हेतू म्हणल्यार ही पवित्र सभा पुर्विल्ल्या जेजून घडलेल्या पवित्र सभे भाशेन जावंक आनी हे पवित्र सभेन एकचारान, सौभाग्यलीपणान जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक. पुर्विल्ली पवित्र सभा एकचारान, सौभाग्यलीपणान जेजूचे मिसांव फुडें व्हरताली.
हाचो एक पुरावो, एक उदाहरण आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा. आनी कशे भाशेन एकचार सौभागिलीपण आनी मिसांव ती पाळटाली हाची सोजमणी घेवचे आदीं थंयसर मुद्दो कितें आसलेलो हाची मातशी पाठ भूंय कॉन्टेक्स्ट आमी जाणा जाल्यार आमकां अदीक सोजमूंक सोंपें जातलें. त्या काळार जुदेव क्रिस्तांव आसलोली, आदीं जुदेव आसलोली आनी जेजूचे उतर आयकून ओ शिव वर्तमान आयकून क्रिस्तांव जाल्ली जुदेव क्रिस्तांव आसलोली. तेच भाशेन विदेशी क्रिस्तांव जाणें जेजूचे उतर शिव वर्तमान सिसांचे शिव वर्तमान आयकून जेजूची पाटलावती करताली, तांचे मदें वाद विवाद चलतालो. आनी वाद विवाद जावंक कारण म्हणल्यार जुदेव क्रिस्तांव म्हणटाली तुमकां सोडवण तर मेळटली जाल्यार तुमी समूर्तीचे जे कायदे आसात, नेम आसात, आनी तांतलो एक कायदो म्हणल्यार सुनोत करपाची, सकमसिजन, हें तुमी करपाक जाय. आनी तुमी तर सुनोत तर करनात जाल्यार तुमकां सोडवण मेळची ना. विदेशी क्रिस्तांव म्हणटाली आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा, आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलता, ही सुनोत बी करपाक आमकां नाका. दोनी जोम्यां मदें वाद विवाद चलतालो. आनी असल्या वेळार विदेशी क्रिस्तांव पावलूक आनी बार्नाबासाक आनी थोड्या प्रतिनिधीक जेरुसालेमाक धाडटात ह्या मुद्द्याचेर भासाभास करूंक. आनी असल्या वेळार आख्खी पवित्र सभा धर्मदूत पवित्र सभेचे वडिलांक, जाणट्यांक आनी प्रतिनिधींक एकठांय करून थंयसर ही परिशोधीक सभा करतात. आनी हे सभा करतना आमकां ह्यो 3 वस्तू थंयसर दिसतात: एकचार, सौभाग्यलीपण आनी मिसां. पयले सुवातेर एकचार देवा थंय देवाचोच आदार मागूंक आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बावतीस घेतलोली सगळी पवित्र सभेची वांगडी थंयसर येतात. एकचार देवा सवे कुणायता आनी एकचार सगळी सांगाताक हे पवित्र सभेंत हे बसकांत येवन तांचेय सवे हो एकचार कुणायता. दुसरे सुवातेर तांचे सवे सौभाग्यलीपण आसलोले. सौभाग्यलीपणाचे मुद्दो, म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार एक वांगडी पवित्र सभेन मोलाचो आनी एक पवित्र सभेच्या वांगड्याक वावर आसा. देखून एक वांगड्याक उलोवपाक सोयेक दिवपाक जाय, ताचें ध्यान मन लावन आयकपाक जाय, उलोवपाक जाय, आयकपाक जाय, विवेक करपाक जाय आनी विवेक करून निर्णय घेवपाक जाय. हेंय बी आमकां थंयसर जेरुसालेमाक एकठांय जाल्ले सभे सरशी आमकां दिसून येता. हे मुद्द्याचेर भासाभास करून पयलो भागिवोन पेद्रू उलयता आनी पेद्रू आपलो अनुभव आपले पोरजेक सांगता. थंयसर एकठांय जाल्ले पोरजेक सांगता कशे भाशेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान एका दर्शनान देवान म्हाका विदेशा सरशी धाडलो, कॉर्नेल हाच्या घराक पावयलो आनी कशे भाशेन जेन्ना हांवें विदेशांत हें उतर परगट केलें, जे भाशेन आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा तेच भाशेन तांचेरूय पवित्र आत्मो आयलो आनी थंयसर म्हाका थावें जालें देव जुदेव क्रिस्तांव आनी विदेशी क्रिस्तांव हाचे मदें भेदभाव करिना. जेजूचेर भावार्थ आनी शिकोवन दवरल्यार आमकां थारोवन मेळटा, सुनोद करपाक गरज ना. पेद्रू आपलें मन सभे मुखार घालता आनी जेन्ना पेद्रू उलयता तेन्ना सगळी दुसरी वांगडी पेद्रूक चीत दिवन आयकता. सौभाग्यलीपण म्हणटात ते एकलो उलयता तेन्ना दुसरो चीत दिवन आयकूं. आनी एक फावटी पेद्रून आपलें उलोवप सोंपले उपरांत दुसरे वांगडी आपलें मन सभे मुखार घालतात. पावलू आनी बार्नाबास आपलो अनुभव पोरजे मुखार दवरतात. कशे भाशेन आमी विदेशांक देवाचें उतर परगट्टा आसतना देवान व्हडली विस्मितां ओचोऱ्यां केल्यो, ते ओचोऱ्यांची खबर पावलू आनी बार्नाबास थंयसर एकठांय जाल्ले पोरजेक कळीत करतात आनी पोरजा आयकता, विवेक करता आनी हे भशेन वेगवेगळ्या प्रतिनिधींक उलोवपाक सोयेक दितात
आयकोपाक सोयीक दिता. आनी शेकी उपरांत जेरुजलेम फिरगोज सभेचो पबीत सभेचो फुडारी फुडें सरता आनी जाकोब फुडें सरून आपलें मन तो दवरता. तारण मेळपाक सनोत करपाक गरज ना, पूण दुसरे वस्तू 4 वस्तू तांकां आमी करूंक सांगूंक जाय म्हणटा. आनी असो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी आमोस प्रवादाच्या उजवाड्यान आख्खी पवित्र सभा असो निर्णय घेता. हांगासर आमकां सौभागेलीपण दिसून येता. सौभागेलीपण म्हणल्यार दुसऱ्यांक उलोवप सोयेप दिवप, तांचें आयकप, विवेक करप आनी विवेक करून बरो तो निर्णय घेवप. तिसरी वस्त आमकां मिसांवूय बी हांगासर दिसून येता. जेन्ना हो थाराव घेता तेन्ना पवित्र सभेचो हुस्को जालो हो थाराव आमी चिटीन बरोवन तांकां परगट करूंक, आनी हो थाराव ती चिटीन पवित्र सभेचे वडील चिटीन बरयतात, पत्र बरयतात आनी पत्र घेवन पवित्र सभेच्या प्रतिनिधीक धाडटात आनी तांकां सांगतात हें पत्रांत आसा तें तुमी परगट करात, तांकां सजमणी दियात. हे मिसांव घेवन पवित्र सभेचे प्रतिनिधी पावलूक आनी बार्नाबासाक धाडटात आनी पावलू आनी बार्नाबास हे मिसांव घेवन वेगवेगळ्या फिरगोजांनी वेता, पवित्र सभेच्या वांगड्यांक परगट करता आनी ही पवित्र सभा कुशालकायेन हो निरोप मानून घेता. पुर्विल्ल्या पवित्र सभे आमी एकचार, आमी सौभागेलीपण आनी मिसांव पाळपी मन आमी पळयता. आनी हें करूंक प्रेरणा आदल्या क्रिस्तांवांक कितें दितालें, कोण दितालो? तांचे प्रेरणा जावन आसलेलो बो पवित्र त्रित्वी. बो पवित्र त्रित्वी सभे आसलेलो एकचार, सौभागेलीपण आनी मिसांव पाळपाचें ही त्रित्वी पयलींच्या पवित्र सभेक प्रेरणा दिताली. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार ताणेंय बी वेगवेगळ्या प्रमाणान एकचार सौभागेलीपण सांबाळून जेजूचे मिसांव तो परगटूंक फुडें व्हरूंक तो वावुरलो. आयचो विशय आमी बी मान्यवंत आग्नेला भाशेन एकचार सौभागेलीपणान जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आपयता आनी हे आमी वेगवेगळ्या मळार करूंक येता. आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायान आनी आमचे पवित्र सभेन. हांव फक्त आयच्या दिसा फकत कुटुंबाचेरूच नियाळ करूंक सोदता. कशे भाशेन आमी कुटुंबान एकचार सौभागेलीपण आनी मिसांव पाळूंक येता ते. पयले सुवातेर एकचार, कुटुंबान एकचार कसो दिसून येता? जेन्ना दर एक कुटुंबाची वांगडी मागणें करूंक एकठांय जातात आनी मागणें करतात तेन्ना आमी एकचार देवा सभेन दाखयता. जेन्ना दर एक कुटुंबाचो वांगडी राग क्रोध आपल्या काळजांत आसा तो सोडून दिता, बोगसोणें दिता आनी दर एक कुटुंबाच्या वांगड्या सभे मोगान वागता तेन्ना आमी कुटुंबाच्या वांगड्या सभे एकचारान वागता. देखून देवा थंय आमी एकचार आनी दुसऱ्या कुटुंबा सभे आमी एकचार सांबाळटले जाल्यार आमच्या आवय बापायक, आमच्या भावां भयणांक, आमच्या भुरग्यांक आमी बोगसूंक गरोवन ताचे सभे एकचार घडोवंक गरज आनी कुटुंबाची वांगडी एकठांय येवन मागणें करून देवा थंय एकचार आमी तीरगोट करूंक गरज. दुसरे सुवातेर सौभागेलीपण. एक कुटुंबाचो वांगडी मोलाचो आनी म्हत्वाचो आनी कुटुंबाचे मिसांव फुडें व्हरूंक गरजेचो. देखून हांव सांगता तें तूं आयक, असली वागणूक सोडून दिवपाक आमी गरज. हांव सांगता तें तूं आयक, असली वागणूक आमी सोडून दिवपाक गरज. दुसऱ्या कुटुंबाचे वांगड्याचें आयकोपाचें आमकां मन आसूंक गरज. ताका उलोवपाक सोयेक दिवपाक गरज, ताचें आमी ध्यान मन लावन आयकपाक गरज. म्हजें मन हांवें ताका कळोवपाक गरज आनी आयकून उलोवन विवेक करून आमी कुटुंबान प्रश्न येतात त्या प्रश्नांक फावो तो परी आमी जबाब सोदूंक गरज. आनी निमणे सुवातेर मिसांव. कुटुंबांत एक वांगड्याक मिसांव आसा. लग्न जाल्ल्या घोव बायलांक मिसांव आसा आनी मिसांव म्हणल्यार लग्नाच्या दिसाक दिल्ली ती भास बरे भाशेन पाडप, सुखान
दुखान पिडेन भलायकेन एकामेकाक सांगात दिवप एकामेकाचो मोग करप एकामेकाक विस्वाशी रावप आनी जेन्ना लग्न जाल्लीं एकामेकाक विस्वाशी रावतात मोग करतात कश्टां दुखान सांगात दितात तेन्ना घोव बायलां कुटुंबांत आपले मिसांव पाळटात कुटुंबांत आवय बापायकूय बी मिसांव आसा लग्नाच्या दिसाक हे मिसांवाचो उगडास केल्लो जेन्ना आवय बापूय देवाच्या हातांतली भुरगीं देव दिता ती स्विकार करता आनी भुरग्यांक क्रिस्ताचे शिकवणेन वाडयता तेन्ना आवय बापूय कुटुंबीक मिसांव फुडें व्हरतात ती पाळटात भुरग्यांकूय बी कुटुंबांत मिसांव आसा भुरग्यांचे मिसांव आवय बापायक मान दिवप आपले शिकप बरे भाशेन करप आनी तेच बरोबर न्हयच फकत पिरायेन वाडप पूण जाणवायेन आनी कुरपेन वाडप जेन्ना भुरगीं आवय बापायक मान दितलीं भुरगीं आपलें शिकप करतलीं आनी जाणवायेन कुरपेन आनी पिरायेन वाडटलीं तेन्ना कुटुंबाक आसलेले मिसांव भुरगीं पाळूंक वावुरतलीं आयच्या दिसा मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास करुया आनी मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन कुटुंबान एकचार सौभागेलीपण आनी मिसांव पाडूंक किरीत भाशेन कृपा आनी बळ आमकां सगल्यांक मागुया धर्म परगडणेचो वावर जेजूचे सोडवणेचो वावर फुडें वेतलो जाल्यार आमी दर एकल्यान एकचारान जिवन सौभागेलीपणान जिवन आमचे मिसांव पाडूंक गरजेचें पूण हें सगळें करूंक सोंपेनूय देवाची कृपा जाय देवाचो आदार जाय हे वेळार सगळीं उबी रावन होच देवाचो आदार भावार्थाच्या मागण्यांतल्यान मागुया दर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन एकचार मिसांव आनी सहभागेलीपण पाळून आमचे पवित्र सभेक बोलवून समुदाय करूंक उर्बेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका आयच्या दिसा आमी मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार मिसांव आनी सहभागेलीपण फिरकेन पाळपी ह्या विशयाचेर नियाळटाव ताचें जिवीत आमकां प्रेरणा दिवंक पावूं आनी आमी एकचारान आनी सहभागेलीपणान दर परगोटणेचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका आमचे फिरगोजेंत आनी समुदायेन जियेतल्या बावाट्या पासत आमी मागतांव आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती बावाटाची मुल्यां कशें मनान आपणावंक आनी ऑर्ता बरीत क्रिस्ती जिविता वरवीं सामान्य बरेपणा खातीर वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री वो मोटवाशी जावंक फुडें सरलेल्या सगल्या तरणाट्यांनी आपली आकांनी सुफळायेन करून बागेवंत याज्ञीक वो मोटवाशी आनी हुर्बेवंत मिशनार ते जावंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतलेलीं सगलीं तशेंच कोश त्रासाक वो पिडेक लागून निराशी जाल्लोलीं आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जिवंक
मान्यवंत आग्नेलाच्या मोजूतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोटाय मागुया. देवा आमच्या मोखाळ बापा, तू आमची मागणी आयकताय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्याच भावार्थान तुजे मुखार आमची आनीकूय मागणी आमी दवरल्यांत, आमच्यो गरज दवरल्यात. तुजीच खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हे मोचे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे न्याके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. दयाळ बापा, तुझ्या पुतान सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जाव. उदेंती थावन ओस्तोमते पर्यान राष्ट्रामध्ये तुझें नांव व्हड जावं आनी शेकांचेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसू. आमचे काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं.
तरी तुझ्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्यांचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुत आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णयेन एक, तशींच ती सुपूर्णयेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेंत तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार घोरतुत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्यांचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती घासयता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartatso kutapur kutuya. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन पणा पूर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो
आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती पोते भाग्योन जुजे भाग्योन दोन दोता आनी सौरकाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या मोगाळ बापाची आमकां भुरगीं केल्यांत आनी ताका जाय आमी सगळ्या मनशांक ह्या बापाची बरी खबर परगटून सोडवणेक पावयल्ली. ही सोडवण आमी सगळ्यांनी पयली चाकूंक आनी तीच दुसऱ्यांक वांटूंक जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेत आनीक राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
संवसाराचें पाप काडटली देवाची शेळी तिच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुमी आत्मेन म्हज्या भितर म्हाका तेका सुसरान म्हाका भलायकी मेळटली
सगळे आमी दोळे धांपून जेजूक आमी निकतोच शिवलेलो आसा ताका आमी बोजुया वाखाणुया हो आमकां सोबीत सुंदर सोयीक ताणें दिलो ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवंडाराच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडोवत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणे आनी वावर खोस्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समोरपण जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसूया. प्रितच्या बाबीनानो, लोकांनी भोगत्यांनी आनी पाद्रींनी आनी सिमिनारिस्तांनी बोल्लोलो हो माटो पळोवन आमी संतोसता. चिकाट बोल्लोलो आसा. देवाक आमी आर्गां दिता. तुमची भक्ती मानेवंत आग्नेलाशी तुमी सगळीं दाखयतात. आयज ह्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या पेट्रियकल सेमिनरी ऑफ राशोल हाचो रेतोर पाद्री दोनाथ रॉड्रिगीस, सिमिनारींतले प्रोसोर आनी प्रिफेत पाद्री, आपुरबायेचे सिमिनारिस्ट आनी सोबीत सुंदर तुमची गायन मंडळी उंचल्या दर्जाची आयज आमकां खेरीत आनंद भोगलो. ह्या मिसांत तुमी गायन केलें तेन्ना उदीक देवाक वाखाणूंक आनी देवाक लागीं सरूंक. तुमच्या सपोर्ट स्टाफाक आमी आनी सगळ्यांक तुमकां आमी चड दिनवाशी आयज पिलारचो दोंगर तुमच्या आसण्यान मागण्यांक तुमी दोवो फूल केलो म्हूण राशोलच्या सिमिनारींत मानेवंत आग्नेलान दवरलोलें ओत्मीक आनी सांतपणाचें दायज तुमी दर वर्साक हांगा रोमार काडून हांगा एके भाशेन तुमी घेवन येतात. मानेवंत आग्नेला भाशेन सांतुले पाद्री तुमी जावंक आमची मागणी आनी आवडे. बेतूलच्या इमॅक्युलेट सायबिणीच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या पादविगाराक पाद्री फिलीप नेरी डायस तुमकांय आमचे दिनवास इतले पयस तावन पिलार येवन मानेवंत आग्नेलाची सासाई तुमी घेतली. तुमचे सगळे आवडे आनी गरजो पूर्ण जावं म्हूण आमी मागता. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणी आतां मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. एक नवी ऑडियो सीडी पाद्राक नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या बँड स्टँडान ती विक्रेक मेळटा. आमच्या पिलारच्या संस्थेन पाद्री जातेल्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 वर्साच्यो इंग्लेज आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान विक्रेक मेळटात. नोव्हेंबराच्या 17 फाल्यां सकाळच्या 10:30 वरांचे मीस पिडेस्तांनी जाणट्यां खातीर जातलें. मिसा पयलीं पिडेस्तांक आमी कुमसारां करतले. कुमसारां करूंक जाय तांणी वेगीन येवचें. पिडेस्तांक जाणट्यांक सोडूंक हांगासर येतल्या मोटरांक माटवाशी येवंक मेळटलें. उपरांत खाली वचून परत पार्किंग लॉटांत वेचें पडटलें. हांगा व्हीलचॅराची सुविधा आसतली. वॉलंटियर्स आसतले तुमचे सेवेक. मिसा उपरांत पवित्र साक्रामेंताची बोजणी, पवित्र तेलाची माकणी आनी डेलिव्हरन्स आसतलें. दोनपारच्या सुमार 12 हें सगळें सोंपतलें. मुखेल यादनीक पाद्री कायतान दोराद पाद्रीगार बिचोलेचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मी कार्यावळ चलयतलो. त्याच राती म्हणजे फाल्यां राती मानेवंत आग्नेलाच्या सांत खोर्णा पासत मागूंक आमी आमच्या ओत्मीक नवसोरणेक नोव्हेंबराच्या 17 ह्या माटवांत नायट विजील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हें विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीजस एंड मॅरी आनी ताचो पंगड.
यात आनी मागात मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत तुमकां कोणाकूय पांडालाचो कोर्स दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मावरा कुंकोळी थावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवंत आग्नेला उद्देशी सांगता. आमी 2003 वर्सा लग्न जाली. एका वर्सा उपरांत आमकां दोतोरान उद्देशी गोमून आयलें की आमकां भुरगें जावपाचें ना, त्रातामेंत करचो पडटलो. मागीर आमी दोतोराचो त्रातामेंत सुरू केलो. एका म्हयन्या उपरांत गोमून आयलें की त्रातामेंत फेल जालो आनी एक पावट आमी तोच त्रातामेंत करूंक येवजिलें. पूण त्रातामेंत सुरू करचे आदीं म्हज्या घरकारान बोळसांत आसलेलें मानेवंत आग्नेलाच्या मातयेचें पाकीट उगडून माती खाली आनी त्याच म्हयन्यांत हांव गोरबेस जाली. आनी उपरांत न्हय एकूच भुरगें पूण म्हाका जवळी चेडो आनी चेडू जल्मांत आयलीं. आनीक 4 वर्सांनी म्हाका आनीक एक भुरगो जल्मलो. त्या उपरांत आजून 4 वर्सांनी म्हाका आनिकूय एक बाबा जालो. मानेवंत आग्नेलाच्या मजूतीन म्हाका 4 भुरगीं फाव जालीं. काळजांत थावन हांव मानेवंत आग्नेलाक दिन भासता आनी बेगीनूच सांताचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. हो फावोर परगट करूंक वेळ लागलो म्हूण माफी मागता. सगळीं आमी उबी रावन आमकां जाय ते उपकार आमी जे मागूंक आयल्या हांगासर आतां आमी व्हडा खतखत्यान काळजाच्या खोलायेन थावन मानेवंत आग्नेलाक मुखार काडून देवा लागीं मागुया. स्क्रिनीचेर दोनी बाजून हे मागणें आसा. आमी ह्या व्हडल्या ताळ्यान सांगाता म्हणुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत थावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. सगळीं सांगाता व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून उपकार मागता. भायर दुसऱ्या मिसाक आयिल्लीं आसात तांणी थंयसरूच रावचें. आतां मिसा उपरांत मागण्यांक वेतेली माटवांतलीं कांय जाणां इगोर्जेन तांकां वाट करात आनी लोकांक भायर सरून उपरांतूच तुमी भितर येवचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं मान बागावया निमण्या आशिर्वादाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे